देवबाग काणकोण एका आयरिश नागरिक फॉरेनर बायलेचो खून जालो। बलात्कार करून खून केला आसुये म्हणून दुबाव। एकलो शेतकार मंगळारा सकाळी शेतान वतालो थंय ताका ते बायलेची बॉडी दिसली। ताणे पुलिसाच्या कानार घाले। पुलिसांनी पंचनामो करून चौकशी सुरू केल्या। लोक म्हणतात असले प्रकार पर्यटनांक माल गोयचे नाव पेड्ड्यार जाता। पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागिल्लो ना। तुम्ही केन्ना पयले कितल्या सुमार? हांवें सारकें 7 तुमी खंय वयताले? मागीर शेतां वयतालो। शेतां वयताले मागीर काजू बी जाय मागीर पळयता टर्न मारपाक ती पयलीं बॉडी दीस पडली। बॉडी मागीर हांव भिलो चलो कसो घडा तसो रिटर्न येयलो। मागीर आमगे ते अमरान कॉन्टेक्ट केले। मागीर तेणें रोखडें पुलिशेक फोन केलो। कर्म कोणें केलां ताचो पत्तो अजून पुलिशेक लागिल्लो ना। काल होळी जाल्ल्यान कितलेशे भायले लोक गोंया येयल्ले आनी होळी नांवान फॉरेनरांक कलर ते लावपाचे करून हें केल्लें। ताका खंय तरी जाता तितली ताबडतोब ताब्यात घेवन तेजेर कितें कायदेशीर कारवाय आहाय ती करची। होळी सेलेब्रेट करपाक नेबरींग आमगे स्टेट्स आहाय थिंग भायर जायते आवटसायडर येताय आनी त्या होळी नांवान फॉरेनरां बरें मिक्स जाताय। त्या खातीर तशें जावपाची पॉसिबिलिटी आहा। कोण तरी भायल्यांनी कोण तरी अशें हांव म्हणना भायल्यांनी आमगे गोंयच्यान काणकोणकार अशें म्हणपाक सोदना पूण खंय तरी कितें तरी एक वायट जालां। पुलिसांनी खंय कांय दुबावितांचे स्टेटमेंट घेतलेत। The police immediately rushed at the spot. There we noticed the dead body of a female who is a foreigner, was lying in a naked position with injuries to her head and face. Police team thereafter conducted Panchanama. We utilized dog squad, we utilized fingerprint expert. Senior officer visited the spot, and after conducting legal formality, the dead body has been referred for post-mortem examination at GMC Banguri. Now in this case, we have rounded up some suspects and we are interrogating them. The name of the deceased is Daniel M. Loughlin. She is an Irish national, aged 28 years. She came along with another friend. They were staying at Arampur. She came to Kankona day before yesterday, where she stayed overnight with some of her friends. Assaulted them and she has been murdered there at the spot because there was full of blood. पुरंडा खातीर बबेश बोरकार घेऊया एक